Welcome to Garden of Glory. In Galatians chapter 6, verse 1 to 18, Paul teaches us how to live in Christ-centered community, restoring gently, carrying one another's burdens, sowing to the Spirit, and boasting only in the cross. This chapter is a call to humility, service, and grace. गलातियकारांक पत्र ओवेसवर 6 वळी 1 ते 18. म्हज्या भावां भयणीनो, कोणूय कसल्याय एका गुन्यांवांक सांपडली जाल्यारूय पवित्र आत्मो तुमकां चलयता म्हणटोच तांकां दुलोबायेन नीट मार्गार हाडात आनी तुमी जण एकल्यान आपुणूय तशेंच ताळ्ळेंत पडों ना जावंक चोत्राय दवरची. एकामेकाचो भार व्हावूंक आदार दियात. अशें करून तुमी क्रिस्ताची समूर्त पाळतल्यात. जीं कोण आपूण कांयच न्हय आसतना आपूण कितें तरी म्हूण समजतात तीं आपणाकूच फसयतात. जण एकल्यान आपआपली वागणूक तपासून काडची आनी ती बरी जाल्यार दुसऱ्या लागीं सोर करिनासतना ताच्यान वो तिच्यान आपणाचेच खातीर खुशालकाय भोगूं येता. कित्याक जण एकल्याक आपआपलें ओजें उखलून व्हरचें आसा. देवाच्या उतराची शिकवण घेतात तांणी सगळे आपले आस्तीचो वांटो आपणाक शिकयतल्यांक दिवचो. तुमचींच तुमी फसोव नाकात. देवाक फसोवंक जायना. तर आमी ओमताव तेंच आमी लोवतल्यांव. पातकी सैंबाच्या वंदवण्याच्या शेतांत आमी ओंपले जाल्यार ह्या पातकी सैंबांतलीं आमी लोवतल्यांव कुसडाय. पूण पवित्र आत्म्याच्या शेतांत आमी ओंपले जाल्यार ह्याच आत्म्यांतावन आमी लोवतल्यांव सासणीक जिवीत. म्हणटच थको नासतना बरें तें करुया. कित्याक बरें करचें सोडून दिनाव जाल्यार ताचें पीक वेळ पावतोच आमकां मेळटलें. देखून आमकां दिल्लो ओगोत आसो पर्यान सगल्यांक बरें करुया. भोव करून भावार्था वरवीं आमची भाव भयण जाल्ल्यांक. निमाणी शिडकावणी आनी नोमान. आतां म्हज्याच हातान हीं उतरां बरयतां. केद्या व्हडल्या अक्षरांनी हांव बरयतां तें बरें करून पळयात. जे कोण मनशांचे नदरेक बडाय दाखोवंक सोदतात तेच ते तुमकां सुनोद करूंक बोळ करतात ते. आनी अशें कित्याक करतात जायत? फकत क्रिस्ताच्या खुर्साक लागून आपणाचेर पिडापीड येना जावंक. ते आपुणूच सुनोद करतात खरें, पूण समूर्त कांय पाळिनात. फकत तुमचे कुडी वरवीं आपणाक मान मेळचे खातीर तुमी सुनोद केल्ली तांकां जाय. म्हाका जाल्यार व्हडविकेचें कारण एकूच. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी खुर्सार मेलो हीच म्हजी व्हडवीक. ह्या ताच्या खुर्सा वरवीं म्हाका संवसार खुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव खुर्सार मेला. सुनोद केली ओ ना केली हाका कसलीच भिशत ना. नवी रचना जावंक हें एकूच सोर म्हत्वाचें. ह्या नेमा प्रमाणें चलतात तितल्यांचेरूय आनी देवाचे इस्रायल पोरजेचेर देवून शांती आनी काकलूत. इतलें सांगले उपरांत कोणेंच म्हाका आनीक त्रास दिवं नये. कित्याक म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजू पासत हांवें भोगलोल्या कोश्टांचे. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय तुमी ओदीक ओदीक भोगूंक पावूं. आमेन. Paul gives practical instructions for the spirit-filled life.
If someone falls into sin, restore them gently, with humility, because you too can fall. Carry each other's burdens, but take responsibility for your own actions. He wants us not to mock God. What we sow, we will reap. Sow to the Spirit, and you will reap eternal life. And he concludes with a powerful truth. May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. True life is not in rituals or pride, but in being a new creation in Christ. Let us pray. Lord, thank you for calling us to live by your Spirit. Help us to carry one another's burdens, to sow seeds of love and goodness, and to boast only in the cross of Jesus Christ. Make us a new creation, full of grace and humility. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.